मिनाची येरादारी वयल्यान निर्माण जाल्लो गुंतो अजूनय सुटना देखून दिवचलचे वेदांताचे खणी वयली मिनाची येरादारी अजूनय बंद आसा। शुक्रारच्यान मिनाची येरादारी सुरू जातली असो अदमास आशिल्लो। शेतकारांनी मायनी वयलो रस्तो आडयल्ल्यान भौशीक रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक परवानगी दिवची अशी मागणी वेदांतान कंपनीन खण खात्या कडेन केल्या। खण खात्यान ते विशीं प्रस्ताव तयारय केला, मात ह्या प्रस्तावाक अजून अंतिम मान्यताय दिवंक नाशिल्ल्यान मिनाची येरादारी लांबणेचेर पडल्या। ह्या फाटभुंयेर कंपनीचे कामगार आनी ट्रक धनी अस्वस्थ जाल्यात। जाता तितल्या बेगीन मिनाची येरादारी सुरू करात अशी तांची मागणी आसा। म्हयनो जायत येयला की थोड्यांचे इश्यू आहा ताका लागून ती बंद जाली। आतां ट्रान्सपोर्ट बंद आहा। हो ट्रान्सपोर्ट समज जर असो बंद उरलो जाल्यार हे कामगाराचें भवितव्य म्हाका काळोखान कशें दिसता। तेंचो फ्युचर ना, कित्याक जेन्ना कंपनीक कितें येणावळ येयना, एक्सपोर्ट जायना जाल्यार कंपनी आमकां कामगारांक कितें दितली। आनी अशें धरून वचत की फाल्यां कंपनीन खंयचे स्टेप घेतले जाल्यार हे सगळे कामगार ट्रकवाले भाव सुद्दां म्हाजे त्रासान पडटले। कित्याक तेंच्यांनी 12 वर्सां जे त्रास काडले, 12 वर्सां गाडयो बंद आसल्यो तरी तांकां कंपनीन एक हात दिलो, तांकां मॉनिटरी बेनिफीट दिले आनी तेंच्यांनी गाडयो तेंच्यो उबे करून दिल्यो। सो आतां थोड्या लोकांचो कितें विशय आसा की बाबा आमकां शेतां जाय जावं आनी कितें, हांव तांकांय रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी एक फर्म डिसिजन घेवन तेंच्यांनी हे मायनींग चालू करपाक हातभार लावचो। ट्रक म्हणजे कशें आसा पळय, जो रूट दिल्लो आमचो पयलींचो ECचो रूट आहा पळय तो रूटूच ब्लॉक केल्लो आसा। आतां जो रूट नवो कंपनीन हें केला पळय तेजे रुटाचेर तो पब्लीक रोड जाता। आमकांय सुद्दां लोकांची काळजी आसा। जर आमकां DMGन जर परमिशन दिलें आतां त्या रूट डेव्हिएशनाचेर जाल्यार आमी नक्की ते सगळे नॉर्म्स पाळून आमी ट्रान्सपोर्टेशन हे करतले त्या रुटा वयसून। आमी कोणाकूच त्रास करचे ना आनी कितें वायट इन्सिडंट घडचो न्ही हेचे सुद्दां सगळे प्रिकॉशन आमी घेवन आमी ट्रान्सपोर्ट करतले। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।